चायनीज कुझीन, नॉर्थ इंडियन कुझीन, साऊथ इंडियन कुझीन अशी जायती कुझिन्स आमी म्हळ्यार जायत्यो स्पेशालिटीज आमी आयकल्या, पूण एकूच अशी स्पेशालिटी आसा जाचे आपले स्वताचे अशे खास अशे कुझीन आसा, ते म्हळ्यार सारस्वत कुझीन. आनी सारस्वतांची खासियत म्हळ्यार तांच्यो अश्यो कांय डिशीज आसा ज्यो डिशीज फक्त सारस्वतांच्योच डिशीज म्हणून वळखूंक वतात. ताका लागूनच खंय तरी दर वर्सा गोंयांत सारस्वत समाजाचे वतीन सारस्वत फूड फेस्टिवल आयोजीत करतात आनी ह्या फूड फेस्टिवला भितर खास सारस्वतांच्यो अश्यो ज्यो डिशीज आसा त्यो ह्या सारस्वत फूड फेस्टिवला भितर आमकां पळोवपाक मेळटात. आज मडगांव आमी हांगा उपस्थित आसात BPS स्पोर्ट्स क्लबा लागीं. थंय सारस्वत फूड फेस्टिवल सुरू जाला आनी ते फूड फेस्टिवल शुक्रार, शेनवार, आयतार म्हळ्यार अशे 3 दीस चालू आसतले. आयच्या आमच्या ह्या खाशेल्या फिचरांत आमी सारस्वत फूड फेस्टिवलाचो आस्वाद घेवया, एक भोंवडी ह्या सारस्वत फूड फेस्टिवला भितर मारुया आनी जाणून घेवया की सारस्वतांची खासियत कितें. वेगवेगळी खाणां जेवणां जी फक्त सारस्वतां खातीरूच फामाद आसा आनी तांच्याच हातान तयार केल्ली सारस्वत खाणां जेवणां तांच्याच हातान रुचीक लागता. आयज ह्या फूड फेस्टिवला भितर आमी एक भोंवडी मारुया आनी जाणून घेवया ह्या सारस्वत फूड फेस्टिवला भितर कितें खासियत आसा ती. पयलो आमचो जो स्टॉल हांगा आसा तो त्या स्टॉलाचे विशीं आमी जाणून घेवया. कसलो तुमचो स्टॉल आसा आनी कितें स्पेशालिटी आसा? आमचो स्टॉल हो सिनामॉन रेस्टॉरंट जे मडगांव गव्हर्मेंट रेस्ट हावसान आसा तातूंत आमचो हॉटेल आसा आनी ताजें स्टॉल आसा. गेली सगळीं 2 वर्सां कमर्शियल हातूंत आमी पयले बक्षीस आमकां मेळटा आनी सारस्वताच्या जे प्रमुख जे तांचे खाण आसा आमच्या समाजाचें ताजे भितर डांगर आसा, विसवणाची कळपुटी आसत किंवा गोडशा भितर मणगणें आसत, सुंगटाचें लोणचें आसत, जी सारस्वताची जी खासियत आशिल्ली जेवणां आसात ते आमी स्पेशली आमच्या स्टॉलार दवरतात. कारण आमच्या समाजाचें जें खाण आसा हें बाकीच्या समाजाक कळचें आनी तें गोंयचें आनी गोंयच्या भायरूच फामाद जावचें ताचे खातीर आमचो प्रयत्न आसता. सारस्वत फूड फेस्टिवला भितर पयलेच फावट घाला स्टॉल काय तुमी वर्सान वर्सा येता? आमी वर्सान वर्स घालतात आनी कंटिन्यू 2 वर्सां आमी कमर्शियल कॅटेगरीन पयले बक्षीस आमकां मेळटा. आनी एक्सपिरियन्स कसो आसा तुमचो हांगा? लोकां कितलो अशे कितपत अशे लोक म्हणजे हांगा फक्त सारस्वतूच खावपाक येता काय भायलेय बी येतात हांगा टेस्ट करपाक? सगळेच इतर समाजाचे लोक, वेगळे वेगळे राज्यांतले लोक बसून ह्या महोत्सवाक सहभागी जाता. एक मोठो तरेचो महोत्सव 3 दीस गोंय सारस्वत समाज आयोजीत करता आनी ताका एक मोठो रिस्पॉन्स आतां पर्यंत मेळिल्लो आसा. उप्पाट असो रिस्पॉन्स आमकां ह्या फूड फेस्टिवला भितर दिसून येता. जायते लोक प्रत्येक स्टॉलाचेर भरपूर गर्दी आसा आनी सारस्वतांची जी स्पेशालिटी आसा ती टेस्ट करपाक, ताची रूच घेवपाक जायते लोक हांगा पयल्या दिसाच्यानूच गर्दी केल्ली आमकां दिसून येता. भोंवता भोंवता आमी आतां पाविल्ली आसा घोडगेस रुचीक ह्या स्टॉला कडेन. घोडगेस रुचीक ह्या स्टॉलाचेरूय बी सारस्वतांच्यो जायत्यो स्पेशालिटीज आमकां दिसून आयल्यो. हांगाय बी लोक तितलेच उमेदीन आनी तितलेच आवडीन हांगासरली खाणां ह्या स्टॉला वयली खाणां टेस्ट करतना दिसून येता. तुमचें नांव? म्हजें नांव विंदा घोडगे. कितें स्पेशालिटी आसा ह्या स्टॉलाचेर तुमची? आमी सारस्वतान सुंगटा डांगर, तिसऱ्या डांगर, शाकोती जी प्युअर गोवन करतात ती, मागीर खाशेल घरेलू खाणूय करता सगळे, चिवडो, तारवटी मिरसांगेचो, तिखशे फावाचे लाडू, पिठ्याचे लाडू आनी लोणची सगळे तरेची, करमलाचें लोणचें म्हण तिखट, गोड लोणची आमाड्याचें, अनसाचें. आनी आयज हांवें स्पेशल काय म्हणजे कणगां नेवऱ्यो आसा, हाजी आमाड्याची करम आसा आनी शाकोती जे सारस्वताचें आसा. कणगाच्यो नेवऱ्यो आनी तरेतरेची लोणची हेय खंय तरी म्हाका दिसता ह्या खाणांक जोडूनच आसा. आमी सुंगटांचे डांगर, तिसऱ्यांचे डांगर आयकले, पूण हांगा आमकां आतां ह्या स्टॉलाचेर दिसून येता त्यो कणगाच्यो नेवऱ्यो. खंय तरी कणगाच्यो नेवऱ्यो ह्योय बी सारस्वतांच्या घरांनी प्रत्येक सणाक जातात आनी कणगांचे नेवऱ्यांची जी टेस्ट आसा ती सारस्वतांचीच बरी लागता अशें जायते जाण आमकां सांगतात. सो म्हाका दिसता सारस्वत फूड फेस्टिवला भितर येतले आनी कणगाचे नेवऱ्याची टेस्ट मुद्दामून घेवची. सारस्वत जितले नुस्त्याचे आनी चिकनाचे रुचीक आसा तितलेच खंय तरी सारस्वत शिवराकाचे रुचीक आसा अशें म्हणल्यार अतिताय जावची ना. शिवराका भितर सुद्दां सारस्वताच्यो जायत्यो स्पेशालिटीज आसात आनी आज ह्या सारस्वत फूड फेस्टिवला भितर आमी
शिवराक सारस्वत हो स्टॉल खंय तरी सगळ्यांचें लक्ष ओढून घेता आनी तशें पळोवंक गेलें जाल्यार प्रत्येक स्टॉला वयलो जो प्रत्येक इन्चार्ज आसा ताणें स्वताच्या गळ्यान एक वेगळो शिवराक सारस्वत म्हणून टॅग घाल्लो आसा आनी खंय तरी तें एक वेगळेंच आकर्शण शें दिसता. आतां शिवराका भितर सारस्वतांची कितें स्पेशालिटी आसा हें जाणून घेवया शिवराक सारस्वत ह्या स्टॉला वयल्यान. देव बरें करूं. तर तुमी आसात ह्या शिवराक सारस्वत ह्या स्टॉलार आनी हे स्टॉल जे आसा ते आमचे पारंपारीक जे वेज आमचे आयटम्स आसात, आमचे पारंपारीक आयटम ताजे खातीर आमी हे सगळे वेज आयटम दवरिल्ले आसात आनी आमकां खूब खोस भोगता की आमी ओरिजिनली म्हणजे मूळ आमी सगळे शाकाहारी आनी आज जे आमी हांगा जिनस दवरल्यात ते सांगपाचे म्हळ्यार बिस्कूट आमाडो, पानक, एलापे, पोस, मागीर मुगाची उसळी, चण्याची उसळी, तेंडल्याचें तळसण, मागीर मसूर भाजी हाजे सारके आनी पानक आनी कसाय अशे आनी फोव आसा आनी पापडाच्यो गुळयो ह्यो तर सगळ्या गोंया भितर फामाद आनी हे पापडाच्यो गुळयोय आसात आनी पापडूय आसा. अशे विंगड विंगड जिनस आमी दवरिल्ले आसात आनी आमकां आतां उपाट आमकां प्रतिसाद मेळ्ळा आनी 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 2 दीस आसात. तर आमकां खूब उमेद जाता. हे स्टॉल आमी आज पयले फावटी घाला ह्या वर्साक, पूण जसो रिस्पॉन्स जर पळयत तर खरेंच खूब आनंद जाला आमकां वदळच्यान एक श्वास घेवपाक वेळ मेळना आनी कंटिन्युअस हांगा गिरायक चालू आसा. हांगा स्टॉल घालपा फाटलो उद्देश कितें? हाजे पयलीं तुमी घरान करून विकताले काय तुमचे कितें तशें रेस्टॉरंट बी आसा? ना, तर हे हांगा स्टॉल घालपाचे उद्देश म्हळ्यार आमी एक म्हणजे काणकोण सारस्वत समाज जो मडगांवां स्थायीक जाला तांच्या घरान जे पारंपारीक शिवराक जिनस जातात न्ही ते केन्ना कारण आसा तेन्ना करतात, पूण हे शिवराकाक आमकां प्रमोट करपाक जाय आशिल्लें आनी शिवराक जिनसूय बी नॉन वेजाक कितले बरे आसात हो आमकां संदेश दिवपाक जाय आशिल्लो आनी आज आमकां खऱ्यांनीच शिवराक आयटमाक नॉन वेजा परसच बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. हातूंतल्यान दिसून येता की लोकांक आनीक आमकां स्वामीजी आसात तांणी आमकां सांगिल्लें आसा, स्वामीजी विद्याधीश स्वामी की तुम्ही शिवराकाचो अवलंब करपा जाय म्हणून आनी तांच्या पासून प्रेरणा घेवन आमी ह्या वर्साक स्वताय आमी शिवराक जावपाचो संकल्प घेतला आनी तशें आमी शिवराकूय आमी प्रमोट करतात आनी आमकां खूब उमेद जाता की शिवराकाकय लोकांनी आमकां बरो उपाट प्रतिसाद दिल्लो आसा आनी आमकां खरेंच उमेद जाता. खास म्हणल्यार काणकोणचे नांव हांगा घेतिल्लें आसा तांच्यांनी आनी म्हाका दिसता सावथाक सुद्दां वेगळ्यो स्पेशालिटीज आसा सारस्वताच्यो, नॉर्थाकूय वेगळ्यो स्पेशालिटीज आसा. ह्या शिवराक सारस्वता वयलें एक खास आकर्शण अशें आमकां दिसलें तें म्हळ्यार तांणी केल्ल्यो मुद्दम अश्यो पापडाच्यो गुळयो आनी पापडाच्यो गुळयो ज्यो आसा ताजो रूच वेगळोच आसा. म्हाका दिसता एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे अशें म्हणत जाल्यार तिताय जावची ना. जायते डिशीज तांणी हांगा दाखयल्ले आसात. म्हाका दिसता की पुराय सारस्वत फूड फेस्टिवला भितर एक्सक्लुजीव असो शिवराक सारस्वत हो स्टॉल हांगा तांणी घाल्लो आसा आनी निश्चितच ताका खवय्यांची खूब अशी व्हडली आनी वेगळी अशी पसंती दिसून येता. जायते म्हाका दिसता स्टॉल्स आमी भोंवता भोंवता प्रत्येक स्टॉलाचेर एक नवो आनी वेगळो जिनस आमकां पळोवपाक मेळटा. सारस्वताच्या ह्या फूड फेस्टिवला भितर आमकां आतां सद्या आयज टेस्ट बड्स आनी ताजेर येवकार अशें बरयल्लें दिसून येता आनी ह्याय बी स्टॉलाचेर कितें तरी तांचे वेगळे आनी नवो असो जिनस आमकां पळोवपाक मेळटा. खास अशी सारस्वतांची कितें डीश तुमी हांगा इंट्रोड्यूस केल्या? आमी ट्रेडिशनल म्हणल्यार मटन शागोती आसा, चण्याचें तोणाक आसा, कुल्ल्याचें सुकें आसा आनी एक गोवन आयटम म्हणल्यार चिकन रेशाद. ते नॉर्मली रेशाद चिकन अशें मेळना, रेशाद बांगडो खाला आसतलो सगळ्यांनी, ते रेशाद चिकन आसा आनी उड्डाचे पोळे आनी शागोती हे कॉम्बिनेशनाक लागून दवरिल्ले. सो कुल्ल्यांचें सुकें जें आसा तातूंत भितर नेमकी कितें स्पेशालिटी आसा? मागीर तातूंत सोय आनी गांवठी मसालो जो घरा करून घाल्लो आसता तातूंत ते घालून तो यूज करून केल्लो आसा. पयल्या फावट फूड फेस्टिवला भितर स्टॉल घाला काय? पयल्या फावट म्हणल्यार स्मॉल ऑर्डर्स ते घेताले. एक फूड फेस्टिवलाक फर्स्ट टायम. कसो रिस्पॉन्स आसा आतां? अजून पर्यंत तरी बरो रिस्पॉन्स आसा. सारस्वतांची स्पेशालिटी अशें आमी जेन्ना विचार करतात तेन्ना खंय तरी सुकी खाणां, वेगवेगळी जेवणाचे जिन्नस, त्याच बरोबर खंय तरी जेवले उपरांत आमकां डिजर्ट्स जाय आसता, त्या डिजर्ट्साची सारस्वतांची स्पेशालिटीचो खास असो स्टॉल हांगा आसा. आनी मुखेल म्हणल्यार ह्यो सगळ्यो जे स्टॉल्स हांगा आसात ते घरगुती स्टॉल्स आसा
सध्या आमी आसात युनिलिशियस ह्या स्टॉला कडेन आनी एक यंग आनी तरणाटे चली ऋत्वी केणी हाणें स्वता फुडाकार घेवन हो स्टॉल हांगा घाल्लो आसा. आमी स्पेशालिटी जाणून घेवया. ऋत्वी बाय, कितें स्पेशालिटी आसा तुजी ह्या स्टॉलान? आमच्या स्टॉलान सारस्वत फूड म्हणजे प्रॉन्स डांगर, गोठाचें सांसव, कणगाच्यो नेवऱ्यो आनी वेगळे तरेचे म्हणजे शेंगदाण्याच्यो पोळयो हे गोंयचे फूड आसा. आनी प्लस एडिशनल म्हणजे रोल्स आसा, चाट आसा, मॉकटेल्स, पेस्ट्रीज अशे सगळे सेवरीज आनी स्वीट्स आसा. आमच्या स्टॉलार म्हणजे अशे सगळे गोश्टी आसा ज्यो सगळे खंयचेय जनरेशन येवन एन्जॉय करपाक शकता. सो तुमी सगळे येवची. शेंगदाण्याची पोळी आनी पुरणपोळी नॉर्मली ह्यो गजाली ज्यो आसा त्यो आमच्यो आज्यो पणज्यो बी करताल्यो. सो कितें विचार आयलो मदीं तुका म्हणजे शेंगदाण्याची पोळी पुरणपोळी हे हांगा दवरपाचें? मेन म्हणल्यार सगळे त्याच जनरेशनाचे लोक येवन सदां विचारता की आमच्या टायपाचें कितें आसा खावपाक, गोड आमकां नाका, आमच्या टायपाचें अशें सारस्वत फूड कितें आसा. सो ताज्या खातीर आमी ह्या फावटी हें येवं जालें की करपाक. गोठांचे सांसवाची स्पेशालिटी ना ती म्हणल्यार आमी एकदां करताली ती लोकांक खूब आवडटालें. सो ताज्या खातीर आमी म्हणलें तें कंटिन्यू करूं. एक्चुली ती ही करता. ओके. हय. मम्मी तुजी? हय. सो ती हेर डिपार्टमेंट तांचें. ओके. सो खास म्हणल्यार ह्या स्टॉलाचेर आमी जेन्ना ऋत्वी केणी कडेन उलयले आमकां दिसून आयलें की पुरणपोळी आनी शेंगदाण्याची पोळी ही स्पेशालिटी खंय तरी ह्या स्टॉलाचेर आसा. मॉडर्न आनी ओल्ड अशे दोनूय मिक्सचर आमकां ह्या स्टॉलाचेर पळोवपाक मेळटा. वेगवेगळ्यो पेस्ट्रीज, बर्गर्स, होममेड आसा हे सगळे. ताज्या बरोबरूच खंय तरी पुरणपोळी, शेंगदाण्याची पोळी, गोठाचें सांसव हे पारंपारीक आनी आंतीक जिन्नस आमकां ह्या स्टॉलाचेर पळोवपाक मेळटा. सारस्वतांच्यो स्पेशालिटी म्हाका दिसता सोदूंक गेले जाल्यार इतल्यो आसतल्यो की लिस्ट सोंपचेंच ना. आतां आमी सद्या भोंवता पाविल्ली आसा सारस्वत केटरर्स हांच्या स्टॉला कडेन आनी हांगा आमकां वेगळें अशें कितें दिसून आयलें तें म्हणल्यार अणसांचें सांसव, सुंगटांचें तोणाक आनी बरो मोठो तळिल्लो विसवणाचें पोस्त आनी तळिल्लीं सुंगटां हें पळोवन म्हाका दिसता पळयतल्याचें तोंडाक उदक सुटल्या शिवाय रावचें ना. आमच्या बरोबर आसा सारस्वत केटरर्साचे धनी. कितें स्पेशालिटी आसा? आमची स्पेशालिटी सुंगटां तोणाक, वेजान अणसाचें सांसव आनी सुंगटां, मोठी सुंगटां आसा आनी सगळ्यांत व्हडलो हांगा तळिल्लो विसवण आमगेर आसा. ओके. अणसा गोठाचें अणसाचें सांसव जें आसा तें नॉर्मली आंतीक आसा, पारंपारीक आसा. कसो रिस्पॉन्स मेळटा तुका ह्या पारंपारीक? आमी आतां स्टार्ट केल्यार आमी 1991 स्टार्ट केल्लें. आमी प्रत्येक वर्सा ह्या सारस्वत फूड फेस्टिवलान पार्टिसिपेट जाल्या. आमकां सामको बेस्ट रिस्पॉन्स मेळटा एवरी इयर. आमी पयलीं स्टार्टींग ट्रेडिशनल सगळें दवरतालीं पूण आतां लोकांक पीपल आर चेंजींग, टेस्ट सुद्दां चेंज जाता. सो लोकांक मातशें हें जाय म्हणून आमी आतां बटर चिकन, काफ्रियल, चिकन चिली बी तें दवरला पूण तुमी ट्रेडिशनल डिशीज सोडूना. ना. हय. कित्याक खुबशे जाण अशे आसा ते ट्रेडिशनल डिशीज सोदत येता. सो तांच्या खातीर ही पर्वणी. सो रिस्पॉन्स कसो आसा लोकांचो ह्या ट्रेडिशनल डिशीजांक? सामको सगळ्यांक आवडटा. सगळेच पार्सलां घेवन वतात घरा. तरेतरेची जेवणां टेस्ट करतकर खंय तरी आमकां डिजर्ट्स जाय पडटा. तोंड गोड करपाकूय बी म्हाका दिसता सारस्वत फाटिना. आनी सारस्वतांचे खास अशे गोडशे म्हणल्यार शिरवळ्यो. आनी म्हाका दिसता शिरवळ्यो ह्यो सुद्दां ह्या सारस्वत फूड फेस्टिवला भितर घरगुती घरान केल्ल्यो हांगा आमकां खावपाक मेळटा. आनी शिरवळ्या बरोबरूच आनीकूय तरेकवार गोडशी ह्या स्टॉलार आमकां दिसून येता. सासाय फूड्स हे स्टॉल हांगा सारस्वत फूड फेस्टिवला भितर खास अशे खवय्यांचे तोंड गोड करता. शिरवळ्यो सोजी नॉर्मली आतां खूब कमी अशे लोकां मदीं दिसता आनी थोड्यांक आतां ते करपाकूय कळना. अशा वेळार तुमी शिरवळ्यो सोजी ह्या स्टॉला भितर लोकांक उपलब्ध करून दिल्या. सारस्वताचे ते आंतीक आनी पारंपारीक अशे डिशीज कितें सांगपाचें आसा तुमकां ताच्या बद्दल? एक्चुली हे जे आयटम्स आसा शिरवळ्यो बी पयलींच्यो पुरणपोळ्यो, शिरवळ्यो बी, सजी बी आसा पळय त्यो मातश्यो
डिफिकल्ट स्पेशली शिरवळ्यो त्यो मातशो डिफिकल्ट आनी टिडियस जॉब तो मातसो सो करपाक म्हणटकर त्यो कितें जालें पयलींच्या आमच्या जाणटेल्यांनी केले तेतले पसून जालें तें मागीर आतांचे जे जॉब करपी वर्कींग वुमन आसा त्यो ऑर बिजनेस वुमन आसा त्यो करपाक पावना कित्याक इट इज अ व्हेरी टिडियस जॉब ते पीठ हाड कर आनी हें करपाक तें करपाक मागीर रोस कर मागीर ते रोसाचें प्रिपरेशन कर शिरवळ्यो त्यो मागीर उकडपा जाय तें प्रिपरेशन कर इट इज व्हेरी टिडियस आनी इट टेक्स लॉंग टायम सो म्हाका दिसलें की इट इज व्हेरी रेअर सो लास्ट इयरची सारस्वताची जी कोण विजिटां हांगा आयिल्ली तेन्ना म्हज्या कजनांनी बी सांगलें शिरवळ्यो बी लोकांक खूब आवडटा सो त्यो तूं कित्याक करना आनी बेजिकली म्हाकाय बी हें प्रिपरेशन खबर नाशिल्लें पूण एक म्हगेली नेबर आशिल्ली तिणें म्हाका हें सांगलें अशें अशें करपाचें इट इज व्हेरी सिंपल एक्चुली बट इट इज टिडियस करपाक हरशीं व्हडलें डिफिकल्ट अशें ना तें पूण इट टेक्स लॉट ऑफ टायम तुम्ही ते शिकून घेतलें हय हांवें तिचे कडेन विचारूनच तिणें म्हाका फोनारूच सांगलें अशें अशें करपाचें आनी अकॉर्डिंगली हांव डन इट आता रिस्पॉन्स कसो आसा लोकांक शिरवळ्यो इज प्रिफर्ड एट प्रेझेंट आमी दोनूय दवरला दोनूय पारंपरीकूच आसा शिरवळ्यो आनी सजूय बी बट शिरवळ्यो इज प्रिफर्ड हय थँक्यू सारस्वतांच्या फूड फेस्टिवला भितर जायत्यो स्पेशालिटीज आमी पळयल्यो शिरवळ्यो पळयल्यो सोजी पळयली पुरणपोळ्यो शेंगदाण्याच्यो पोळयो ताजेच बरोबर खंय तरी आतां तरेकवार लाडू हांगा स्टॉलान आमकां पळोवपाक मेळटा कितें कितें स्पेशालिटीज आसा कसले तरेचे लाडू आमचे मेन स्पेशालिटी म्हणजे आमचे इट इज विदाउट प्रिझर्वेटिव्स विदाउट एनी एडिटिव्स सो हय घरगुती भशेन यू नो एब्सोल्युटली द टेस्ट इज एज इफ इट इज मेड एट होम वी मेक इट वीथ प्युअर घी आनी आमची मेन स्पेशालिटी म्हणजे ट्रेडिशनल स्वीट्सान शुगर फ्री ऑप्शन ना तुमकां आयस्क्रीमीन शुगर फ्री मेळटा बिस्किटीन शुगर फ्री मेळटा चॉकलेटीनी मेळटा पूण ट्रेडिशनल स्वीट्सान आय थिंक वी आर द ओनली पीपल हू आर हॅविंग शुगर फ्री प्रोडक्ट्स सो वी आर हॅविंग शुगर फ्री इन बेसन लड्डू शुगर फ्री इन व्हीट laddu and also regular. And the other one is our Shakoti masala, which is with a unique authentic blend of the 17 spices that are traditionally made in Goan homes. जायते खवय्ये हांगा येतात सारस्वत फूड फेस्टिवलाक दर वर्सा येवपी अशे खवय्ये आसात जे येतात दर वर्सा हांगा वेगवेगळे घरगुती जिन्नसांचो आस्वाद घेतात आनी जायते फावटी म्हाका दिसता की हे सारस्वत फूड फेस्टिवल यशस्वी जावपाक कारणीभूत हे आमचे खवय्येच आसा अशे कांय खवय्यां कडेन आमी वचुया आनी मेळुया आनी तांची प्रतिक्रिया जाणून घेवया. सारस्वत फूड फेस्टिवल मडगांव सुरू जाल्ल्याक हांव आसा त्या कमिटीन आनी सदांच दर वर्सा वेगवेगळो प्रकार दिसून येता म्हणजे चड उत्साह लोकां भितर आसता. जशे हांगा पळय प्रोफेशनल स्टॉल्स आसात न्ही तश्योच आतां खूब बायलो ज्यो पळय घरांत पळय आपल्याल्या खाणां करतात विकपाकूय करतात हरशीं म्हणजे हौशेनूय करतात त्या सगळ्यांक हांगा सगळो वाव मेळटा. आनी एक म्हणजे आमी घरांनी चड करून आतां म्हणजे करतात खाणां पूण तरी सुद्दां कमी प्रमाणान जाता न्ही. हांगा तुमकां म्हणजे पापडा गुळये पसून सुद्दां बाकी तुका डांगर म्हण तुका अनर्शे म्हण येलापे म्हण ही जी खाणां म्हणजे येलापे विलापे ही नांवां सुद्दां आमगेल्या भुरग्यांनी आयकल्लीं नासतलीं ती हांगा पळोवपाक मेळटा आनी खावपाकूय मेळटा. आनी मुख्य म्हणजे कितें काय विचारल्यार प्रत्येक बायलेक दिसता आपल्या हांगातली कला खंय तरी लोकांक दाखोवची लोकांक उपयोग पडची अशें म्हणून आनी ती मुद्दम करून हाडटा. तुमी जाणा काणकोणच्यान बायलो येतात हांगा सगळें जेवण घेवन हांगा येवन ते आपल्याले मांडून आपल्याली कला दाखयतात. खरेंच बरें दिसता कारण प्रोफेशनल आसा तांकां कितें आसा खंय ना खंय तरी वाव आसतात तांकां दिसभर घरगुती नासता आनी अशें जाता की हो एक आमचो घरगुती सुवाळो असो जाता. तुमी जर भायर जर खंय जर गेलें जर जायत जर न्ही खंय आतां हे हांगा इतले फेस्टिवल जाता थंय आमच्यो बायलो सट्ट करून तुका स्टॉल घालूंक वचना जेवणाचो बाकी एक कितें म्हणजे शिवणी बिवणीचो घालीत पूण जेवणाचो जो स्टॉल आसा पळय न्ही तो सारस्वत फूड फेस्टिवलाकूच जाता. म्हणून ह्या फेस्टिवलाचें खाशेलेपण तें बायलांक आमच्या सारस्वत बायलांक मेकळेपणान काम करूंक मेळटा. आमी घेतलें हांगा सिनेमॉनाच्यान बरें आसा जेवण डांगर सामकें बेस्ट आसा आनी सुकाय बरें आहा चिकन डांगर म्हणजे वेगळ्यो स्पेशालिटीज कितें पळोवपाक
वेगळ्यो म्हणजे थंय बी एक डांगर आसा तेंय बरें आसा आनी ते पुडिंगूय बरें आसा तें केलां तें समथींग नवहिदात म्हणजे तें किचन. सारस्वत फूड फेस्टिवला भितर आतां त्या फूड फेस्टिवलाचो आस्वाद घेवपाक हांगासरले आमदार आनी माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हेवूय बी उपस्थित आसात. तांच्या बरोबर आसात सारस्वत समाजाचे हेर वांगडी आनी पदाधिकारी. सर, कशें दिसलें सारस्वत फूड फेस्टिवलाक? सारस्वत फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल गेल्लीं कित्येक वर्सां हांगा जाता. म्हाका दिसता अत्यंत बरो रिस्पॉन्स संपूर्ण मडगांवांतल्या शहरांतल्यान तांकां लोकां कडल्यान मेळटा. इरेस्पेक्टीव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन सगळे लोक सारस्वत फूड खावपा खातीर मुद्दम हांगा येतात आनी सॅटिस्फायड जावन वतात अशें म्हाका दिसता. हांगा प्रोफेशनल आसतात, नॉन प्रोफेशनल आसतात, सगळें बरे पद्दतीचें जेवण हांगा मेळटा. लोकांक एका निमित्यान आस्वाद घेवपाक मेळटा. तुम्ही बी स्वता एक सारस्वत आसात, सो तुमच्या आवडीचे सारस्वत नॉन व्हेज आणि व्हेज डिश खंयचे आसा जे तुम्ही आवर्जून ह्या सारस्वत फूड फेस्टिवला भितर येवन टेस्ट केल्या शिवाय रावना? नॉन व्हेज हातूंत हांव चिकन काफ्रियाल खावपी, म्हणजे म्हाका आवडटा. फीश कॅटेगरी भितर पॉफ्रेट रेशाद किंवा पॉफ्रेट तंदुरी बी तसली. आनी व्हेजिटेरियन हातूंत गोड डिशी भितर मणगणें हे म्हणजे भुरगेपणांतल्यान आवडीच्यो. आंतीक आनी पारंपारीक जेन्ना आमच्यो आज्यो पणज्यो बी करताल्यो ते डिशीज खंयचे तुमकां याद जाता जे तुमी? खूब याद जाता. हांव सुकुरुणे खातालो, संकश्टी करता, नांवूय म्हणजे संकश्टी करता आनी सुकुरुणे करता. आतां सुकुरुणे म्हणटा कोणाक खबर सुद्दां आसपाना, आतां फक्त सगळे मोदक करता. हांव अजुनूय सुकुरुणे करपाक लागता स्पेशल. कोणी कूक आयला जाल्यार करपाक सुद्दां थोड्यांक कळना आतां. अशे खुबश्यो डिशी आसात ज्यो आतां लोक विसरले न्ही. आमचे भुरगेपणांतले जे आमी खाताले पळय ते आतां तुका मेळत ना. आतां कांय थोड्यो तरी तुमकां सारस्वत फूड फेस्टिवला भितर आतां फास्ट फूड आनी हें चड जालां न्ही. आतां हें सुद्दां पळय आमी हें करता हें तुका रेर तुका पयलींचें खंय कोण करता तें आतां वेरी हांगा तशें मेळटा तुमकां? तातले तातूंत सोबर आसता थोडे तरी कितें पळोवपाक मेळटा. आमच्या बरोबर आसात सारस्वत समाजाचे अध्यक्ष देश प्रभुदेसाय, ज्यांच्या फुडारपणा सकयल हेर पदाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाला सारस्वत फूड फेस्टिवल जायतीं वर्सां जालीं ऑर्गनायज करतात. तांचे कडच्यान आमी जाणून घेवया ह्या सारस्वत फूड फेस्टिवला विशीं अदीक म्हायती. सादारण कितले स्टॉलांनी रिस्पॉन्स कसो आसा? गेली जवळ जवळ 20 वर्सां जालीं हो उत्सव आमी दबाज्यान सेलेब्रेट करतात. एक्सेप्ट फॉर मदीं कोविडाच्या काळांत 1-2 वर्सां आमकां करपाक मेळ्ळें ना. 1-2 वर्सां पणजे जालो हो कार्यक्रम, पूण प्रत्येक वर्साक आमकां रिस्पॉन्स बरो मोठ्या प्रमाणांत मेळटा. पर्टिक्युलरली आमी प्रोफेशनल आनी नॉन प्रोफेशनल आमी घरगुती जी आसात, कोणाक हौशी आसात, कोणाची घरांक बायल जेवण बरें करता, आवय जेवण बरें करता, भयण करता, जावं कोणी करतात जांकां आवड आसा आनी बरे पैकी जेवण तांकां लोकां मुखार तें आपलें जेवण पावोवचें अशें दिसता, तांकां आमी प्राधान्य दितात. तुमी पळयलां आसतलें खुबशे स्टॉल आसात. आमकां इनफॅक्ट जागो पावना. प्रत्येक दिसा आमकां डिमांड आसता स्टॉल जाय स्टॉल म्हणून आमी त्या पद्दतीन बसून ताजें हें करतात. त्या भायर एक्सक्लुजीव स्टॉल्स आसात, म्हणजे एक आयटमूच घेवन बशिल्ले आसात कोण प्रॉडक्ट. त्या भायर आमी टेबल स्पेस दितात. टेबल स्पेसी भितर कोणी आपली शिवण कला जावं कितें घरांकय केल्ले वस्तू दवरतात, एक लोकां पर्यंत पावोवपाचे प्रयत्न करतात. आमचो ह्या सारस्वत फूड एंड कल्चरल फेस्टिवलाच्या माध्यमांतल्यान एकच हेतू की गोंयभरचे सारस्वत सगळे एकठांय हाडचे 3 दिसां खातीर एक मोठे दबाज्यान एक उत्सव जावचो. आणि हे करता आसतना बाकी कम्युनिटी कडेन इंटरेक्शन जावचें म्हणून आमी उलो मारतात की बाकीचे कम्युनिटीज, बाकीचे रिलीजन आवर्जून ताणें येवचें ह्या फूड फेस्टिवलाक, जेवणाचो आस्वाद घेवचो, कार्यक्रम पळोवचो आनी त्या निमित्यान आमच्या सारस्वतांचें तांचे कडेन इंटरेक्शन जावचें आनी एक कम्युनिटी डेवलपमेंट जावचो हो ताजे फाटलो एक हेतू आसा. आनी ल्हान भुरगीं जावं व्हड कलाकार आसात म्हणजे तांकां आमी वाव दितात. स्टेजीर तांणी कितें प्रेजेंटेशन करचें, कला दाखोवची, कॉम्पिटिशन दवरतात डिफरंट तांचे खातीर डान्स, सिंगींग. आनी म्हाका उमेद जाता की मोठ्या दबाज्यान लोक येतात कार्यक्रमाक भाग घेवपाक, येतात कार्यक्रम पळोवपाक, त्या भायर जेवणाचो आस्वाद घेवपाक. आनी चड करून तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव परत एकदां सगळ्यांक उलो मारता की येणारे 3 दीस जो आयचो दीस उद्घाटन सुवाळो जालो, फाल्यां शेनवार सांजचो सिंगींग कॉम्पिटिशन आसतलें, पर फूल डे आसा आनी स्टॉल्स बरे पैकी आसात. शिवराक एक्सक्लुजीव स्टॉल सुद्दां आसात आनी बारीक बारीक
आयटम्स आसात ते कोणी तिसरी दवरल्यात, कोणी कुल्ली दवरल्यात, कोणी सारस्वताची पुरणपोळी दवरल्यात, असे डिफरंट आयटम दवरलेले आसा. लोकांनी येवन आस्वाद घेवचो आनी तुमचे धन्यवाद दिता कारण तुमच्या माध्यमान लोकां पर्यंत ही गोष्ट पावता. गोवा सारस्वत समाजाच्या वतीन मडगांव BPS स्पोर्ट्स क्लब हांगा 2, 3 आनी 4 फेब्रुवारी असे 3 दीस सारस्वत फूड फेस्टिवल आयोजीत केल्ले आसा आनी ह्या फूड फेस्टिवलाची पुराय भोंवडी आमी प्रुडंट मिडियाच्या ह्या खाशेल्या फिचरा भितर केल्ली आसा. पुराय भोंवडी करतना आमकां सारस्वतांच्यो ज्यो खाशेल्यो डिशीस आसा, खाशेले जे जिन्नस आसात तांचो आस्वाद घेवपाची बी आमकां संदी मेळ्ळी. त्या डिशिसा बद्दल अदीक म्हायती जाणून घेतली. तशेंच शिवराक खाणा जेवणा पासून नुस्तें, चिकन तशेंच तरेकवार गोडशी हांगा आमकां वेगवेगळे तरेची पारंपारीक आनी घरगुती अशी पळोवपाक मेळ्ळी. ह्या खाशेल्या फूड फेस्टिवला भितर 2 तरेंचे स्टॉल आसा, कमर्शियल आनी हौशी. जे स्टॉल्स आसा तातूंत भितर खंय तरी जायती आमची जाणट्यो बायलो हांगा उमेदीन त्यो डिशीस तयार करून लोकांक उमेदीन खावंक घालतना आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्यो. अशा पद्दतीचो हो अन्न महोत्सव जो आसा सारस्वतांचे गिरेस्त दायज, सारस्वतांचे गिरेस्त खाणा जेवणा हाज्या बद्दल जर जाणून घेवपाक जाय जाल्यार मुद्दामून ह्या सारस्वत फूड फेस्टिवलाक भेट दिल्या बगर आमच्यांनी रावूं नजो. सांस्कृतीक कार्यावळी बी हांगा तरेकवार आयोजीत केल्ल्यो दिसून येता. भुरग्यां खातीरूय बी हांगा तांची कला पेश करपाक माची तयार केल्ली आसा. तशेंच बायलांच्योय वेगवेगळ्यो कला हांगा दाखोवपा खातीर हांगा सुंदर असो हो महोत्सव सारस्वत समाजान आयोजीत केल्लो आसा. आमच्या ह्या प्रुडंट मिडियाच्या खाशेल्या फिचरा भितर इतलेंच. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.